मडगांवां घराघरांनी वचून कोयर एकठांय करपी 170 कामगारांक मडगांव पालिकेन निमणे एका म्हयन्याचो पगार दिलो। फाटल्या 2 म्हयन्यांसावन हे कामगार पगार नासतना वावुरतात। 1 ऑक्टोबर मेरेन पगार पडलो ना जाल्यार कोयर एकठांय करपाचें काम बंद दवरपाची शिटकावणी कामगारांनी पालिकेक दिल्ली। मडगांव पालिकेन 1 ऑगस्टासावन घराघरांतलो कोयर एकठांय करपाक सुरवात केल्ली। एके वटेन 2 ऑक्टोबराक मोदी सरकार स्वच्छ भारत मोहीम सुरू करता जाल्यार मडगांव पालिकेची घराघरांतलो कोयर एकठांय करपाची येवजण बंद पडपाक पाविल्ली। 1 ऑक्टोबर मेरेन पगार पडलो ना जाल्यार कामगार संपार वचपाचे। कामगारांक एका म्हयन्याचो पगार दिवन पालिकेन 2 ऑक्टोबराची वेळ मारून व्हेल्या। कोयर एकठांय करपाक पालिकेन 170 कामगार घेतिल्ले, मात तांकां ऑगस्ट आनी सप्टेंबराचो पगार पडूंक नाशिल्लो। आतां म्हयन्याचो पगार दिला। उरिल्ल्या एका म्हयन्याचो पगार 10 ऑक्टोबर मेरेन दिवपाचें उतर पालिकेन कामगारांक दिला। 2 महिने चालू झाला कंप्लीट आता जातले ते 1 तारखेक तिसरो महिनो लागतलो, पण आमकां सारखे मेळ्ळा। 1 महिन्याचो पेमेंट दिला सारको दिला आमकां आणि दिता म्हणून सांगला आमकां। आता 2 महिने झाले काम 1 महिन्याचे पगार 1 महिन्याचे दिला पगार 1 महिना आणि दुसऱ्या महिन्याचं तू सांगला ते 10 तारीख दिता 10 तारखेर दिता सांगला आणि हांव आशा की ह्या दुसऱ्या म्हयन्याचो पगार 10 तारखे पयले पडले जाल्यार तांकां बरो आदार जातलो आनी तांकां एक उर्बा येतली काम करपाक सांगपा म्हणटा। प्रुडंटा खातीर सावियो डायस। ईदा दिसा कुर्बानी दितना सगळ्यांनी हायकोर्टाचो आदेश पाळचो म्हूण दिवचलची उपजिल्लोधिकारी बिजू नायकान सुचोवणी काडल्या। बसकेक अखिल गोय मुस्लिम जमात संघटना आनी गोवंश रक्षा अभियानाचे वांगडी आशिल्ले। ईदाक गोरवांची कुर्बानी उक्त्यार दिवची न्ही, कत्तल फक्त गोवा मीट कॉम्प्लेक्सातूच जावंक शकता म्हूण हायकोर्टान मुस्लिम संघटनांक आदेश दिला। दिवचलची उपजिल्लोधिकारी बिजू नायकान बुधवारा एक खास बसका आपयल्ली। गोवंश रक्षा अभियान तशेंच अखिल गोय मुस्लिम जमात संघटनेचे वांगडी आनी पुलीस अधिकारी ह्या बसकेक आसले। सगळ्यांनी हायकोर्टाचो आदेश पाळचो अशी सुचोवणी बिजू नायकान केली। आयज आमकां डेप्युटी कलेक्टरान आपयल्ले ते लॉ एंड ऑर्डर आमी मेंटेन करपाक जाय म्हणून आनी ताका लागून आमी हांगा वाळपयच्यान आनी हांगा रिप्रेझेंट फ्रॉम गोवा मुस्लिम जमात एसोसिएशन। तर हांगा आमचें अशें आसा की जे हायकोर्टान जे वर्डीक दिलें आमी ताका फुलफील करतले आनी आमचे सगळे भावांक आमी सांगलां आनी सगळे मुस्लिम बंधुवांक सांगलां की तुमचे जे बी जनावर आमी ऑक्स ते तुमी बैल कुर्बानी करतले ते तुमी गोवा मीट कॉम्प्लेक्सान व्हरून थंय व्हरून करपाचें आनी एज पर कायद्यान प्रमाणे गव्हर्मेंट हायकोर्टान दिला ते प्रमाणे करपाचें। आनी हितून आमी सगळ्यांक मेसेज दिल्ले आसा की तुमी इंडिविज्युअल इल्लिगल खंयच करनाका म्हणून। ईदाच्या दिसा बेकायदेशीर कुर्बानी जावपाची शक्यताय गोवंश रक्षा अभियानाचो अध्यक्ष हनुमान परबान उक्तायली। आमकां म्हायती मेळ्ळ्या थंय ते इलिगल स्लॉटरिंग जावं शकता अश्यो आमी कांय प्लेसीस पुलिशेक आनी हांकांय दिल्ले आसा डेप्युटी कलेक्टरान। मागीर तांच्यान सांगलां एज पर लॉ खंयच इलिगल स्लॉटरिंग म्हणटा तें जावचें ना आनी गोवा मीट कॉम्प्लेक्स थंय एलाव केल्ले आसा बाय हायकोर्ट थंय जातले असो मेसेज तांच्यान दिला। आमी म्हणटा सगळ्या तांकां की तांच्यांनी ते हायकोर्ट ऑर्डर फॉलो करचे आनी ते पाळचे। प्रुडंटा खातीर उदय परब। रिदम गरबा दांडिया रास कार्यावळ बिरेस्तारा आनी शुक्रारा दोनापावला इंटरनॅशनल सेंटरान जातली। गोवा टायमलायन गरबा दांडिया रास घडोवन हाडटा। गरबा आनी दांडिया सारकेली पारंपारीक लोककला तिगोवन दवरूंक म्हूण असले कार्यावळींचे गोवा टायमलायनीचे यत्न। कार्यावळ सांजे 7:30 वरांचेर सुरू जातली। This is the maiden cultural event organized by our company. This event is being held at the International Center Goa, Donapala. This event will be held between 7:30 p.m. in the evening till late night. The main attraction of this event is that we are organizing all sorts of cultural activities in this. This is the first time, I think, a public event called Navratri Utsav especially is been organized by event management company in a public place. इंचॉन आशियाई खेळा सर्तीच्या 12व्या दिसा भारतान नेट धरलो। बॉक्सिंग क्वीन मॅरी कॉम फ्लायवेट गटान जिखली। फायनलीन मॅरी कॉमान कझाकिस्तानच्या झायनाक हरोवन भांगरा पदक जोडले। मॅरी कॉमाच्या कारकिर्दीतले हे पयलेच भांगरा पदक। 4 वर्सां फाटल्या आशियाई खेळा सर्तीन तिका कांशा पदक मेळिल्लें। बायला हॉकी पंगडान जपानाचेर 2-1 जैत मेळोवन कांशा पदक जोडले।
टिंटू लुकाक 800 मीटर रनिंगात रुप्या पदक मेळ्ळें. Here then representing India is Mary Kom, 31 years of age. She's won world titles just about everywhere. A real flurry of punches here. Right-left combination from Mary Kom. Trying to impose herself more on the fight, you feel now. The second round went to Mary Kom. In fact, in the first round it was 10-9, 10-9, 10-9 to the Kazakhstan woman. Mary Kom came fighting back, and then she impressed all three judges in the third round. It is Mary Kom from India. Mary Kom. How richly she deserves. Time of 1 minute 59 seconds to win India's 11th athletics medal. Here's Jia. Jia might catch the tiring Tintu, but no, Mukasheva set on Tintu. And no sooner have they got level, Japan have conceded a goal. Great finish, simple finish. Vandana makes it 2-1 to India. Ticks down, the hooter will go, and India win the bronze medal. Revenge for Guangzhou 4 years ago when they were beaten after extra time by the Japanese. On a search for possession, Sidhu puts herself in space very nicely. Scalia, Akula. There was time, and again the effort missed. The field goal percentage dropping. इतल्याने खबराचित्र हांगा सोंपता. नमस्कार. तुम्ही पळयतात प्रुडंट. यू आर वॉचिंग प्रुडंट.